जे तुमच्या बरोबर असता ते तुमच्या अगेन अशेंच उलोवंक लागलेले आसा कितें विशय हो एग्जाम्पल एक तुमचो सरपंच जो आशिल्लो आयज तेजे नो कॉन्फिडन्सय मोशन हाडला नो कॉन्फिडन्स हय राजेश गांवकराचेर म्हणून आयकलां कितें एक्झॅक्टली ना खबर ना म्हाका ते म्हजेर खंय उलयता उजन म्हणजे एसटी जाय रिजर्वेशन जाय हें ते मागणी मागोवंक लागलेले रिजर्वेशन इज पळय एसटी समाजाक रिजर्वेशन जाय इट इज तांचो डिमांड आसा पळय न्ही तो कोणूय खंयच्या आपल्या समाजा खातीर मागतलोच तातूंत भितर म्हाका अपसेट जावपाचें कांय ना आनी दे डोंट टॉक ऑन मी हां तूं पळयलें जाल्यार राजेश गांवकर जावं बाकीचे आसा दे आर गूड विथ मी बट एज अ मॅटर ऑफ रायट दे वील आस्क फॉर अ रिजर्वेशन कळ्ळें न्ही आयज सो इट इज नॉट अगेन्स्ट मी ओके आयज नो कॉन्फिडन्स मोशन तेजेर हाडला म्हणून अशें आयकलां ना आय एम नॉट अवेअर अबाउट इट आय जस्ट हर्ड सर काल पयर उठाची मिटिंगूय जाली तेवटेन सांग्यार हय सो कशें पळयता तुमी हे सगळें ताची मिटींग अशें म्हणून न्ही तेंचे आय समाज थिंक द एंटायर कन्वर्सेशन हांवें पळयल्लें आसा तातूंत भितर ते मागतात देर इज नथींग अगेन्स्ट सुभाष फळदेसाय इट इज तांचें पॉप्युलेशन थंय चड आसा दे फील दॅट दे शूड गेट इट इज नॉट ओन्ली इन सांगे इट इज इन काणकोण जावं बाकीचे खंय ज्या जाग्यार एस टी समाज आसा त्या समाजा खातीर ते रिजर्वेशन मागतात पूण आय शूड नॉट गेट अपसेट विथ ऑल दीस थिंग्स नो नो दॅट इज वन थिंग पूण जे तुज्या बरोबर भोंवता जे तूं वयर काडटा तेच आयज म्हणटा आमकांय कित्याक इच्छा ना काय म्हणटा आमकां माझी इच्छा आसा जबाबदारी आसा तेच न्ही सिन्स आय एम इलेक्टेड आय शूड सी द एम्पावरमेंट ऑफ ऑल दी सोसायटीज सो आय एम डुईंग माय जॉब तातूंत भितर कोण वयर सरता ते तांच्या कॅपेबिलिटी तितून आमदारूय जावपी इच्छूक जावपी खूब येता आमदार जातले जे कोणाक हें आसा पळय न्ही ते आमदार जातले क्वॉलिटीज आसा जे कोण डेडिकेटेड आसा कमिटेड आसा दोज हू आर वर्कींग फॉर द पीपल ते मेहनत घेता कश्ट घेता हांवूय पयलीं पंच जालो मागीर जिल्ला पंचायत जालो हांव तसो बारीकांतल्यान वयर सरला आज कोण पंच आमदार आसा ते परत आमदार जावपाचे जर कॅपेबिलिटीज आसा जर जाय जाल्यार पीपल वील गेट इलेक्टेड दे वील गेट इलेक्टेड बट गेटींग इलेक्टेड आनी तांच्या समाजा खातीर मागता ते दोन हें आसा कॉन्स्टिट्युशनल तांकां दिसता की आमदार तांचो स्वताचो जालो जर जाय जाल्यार दे वील गेट मोर एम्पावरमेंट दे वील थिंक तांकां स्किम्स राबोवपाक मेळटल्यो इवन टुडे आय एम डुईंग द बेस्ट ऑफ कितें आसा तें करीत आसा हांव सर तुमकां पूण दिसता 27 हें आरक्षण जातलें कशें कित्याक सगळे लोक म्हणटा की बीजेपीन फटयलें म्हणून फुलां माळ्ळीं आनी आतां कांय ना फटोवपाचें न्ही बीजेपी हॅज ट्रायड एट ऑल लेवल कळ्ळें न्ही आनी अजून पर्यंत खूब कांय सोडलेंच ना तेंच्यानी थोड्यांनी सोडलें म्हणटा ते कांय ना हे फुगट्यो मारल्यो बेश्ट्यो मरांदे पेडे बिडे खावयले आमी ज्या रितीन केल्ले आसा एक्ट हातूंत भितर लोकसभेक राज्यसभेक पास करून घेतला पूण फुडें जायना न्हू फुडें जायना ताका मग कोण आडकोड हाडटा तर पयर आनी कोणा प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तुज्या नांवान शबयो मारल्यो थिंगा म्हजें नांव सुभाष पयर प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी तुमच्या नांवान शबयो मारल्यो तुमी मदेंच हेंकां फुडें काडले तेंकां फुडें कितें कोणी कोणी मारलें म्हाका हांवें आयकलें ना ते शिरोडकरान कोण शिरोडकर तेजें नांव कितें तें गोविंद शिरोडकर आय डोंट नो कोणी शबय मारता कितें मारता आय नो वॉट आय एम म्हज्या मतदारसंघान भितर काम करपाचें हांव सोडचो ना जर म्हाका तो मतदारसंघ जर रिजर्वेशन जालें जर जाय बीजेपीचो जो कॅन्डिडेट आसा ताजे बरोबर रावन हांव ताका निवडून हाडटलो बिकॉज हांव इनबॉर्न मिनिस्टर आमदार जावपा खातीर जालो ना हांव जे म्हाका जबाबदारी पार्टी दिता ती पार्टी घेतलो तांचे भितरलो कोण कॅन्डिडेट म्हाका पार्टी दिता आय वील बी फुल्ली विथ देम तुमचो जावं शकता सो तुमकां दिसता की ते जातलें जशें ना आरक्षण तें 27 आरक्षण जालें जाल्यार म्हजो मतदारसंघ आरक्षण जालें क्वेश्चन मार्क आसा न्हू आय डो नॉट हांव हातूंत भितर घटनातज्ञ न्ही आनी हातूंत स्पेशलायज म्हणजे कांय कोर्सूय ना कितें जाता कित्या खातीर उरता सीएमान बी आपूण बी तुमकां सांगला की ना एब्सोल्युटली दुसरे कडेन तयारी ह्या विशयाचेर म्हाका सीएमान किंवा म्हज्या हातूंतल्यान कोणी केन्नाय सांगलेंच ना कळ्ळें न्ही सुरवाती पासून काय सांगलें ना एब्सोल्युटली कांय ना अंधारान दवरले ना अंधारान म्हणत ना ते आपल्या वटच्यान काम करीत आसात तुमी तुमच्या वाटेन काम हांव दिल्ली वचोंक ना तुमी तेंचे बरोबर दिल्ली बी व्हरूंक ना तुमकां ना दिल्ली बी वचपाक प्रश्न येना न्ही हांव मागय ना की म्हाका दिल्ली बिल्ली व्हरपाक जाय म्हणून पूण 5 म्हयने 6 म्हयने इलेक्शनाक उरला दिसता तुमकां बाबा कितें फळ मेळटलें म्हणून कमेंट्स ऑन दॅट आय एम नॉट अ स्पेशलायज पर्सन हांव ताचो तज्ञ न्ही कितें येता ते वाट्याक येता ते आमी घेवपाचे म्हाका ज्यो जबाबदारी पार्टी दिता सरकार दिता त्या जबाबदारी हांव घेवन वतलो सर तुमी मान्य केलें तुमी तज्ञ न्ही म्हणून पूण अशी तुमच्या पक्षाच्या लोकांक डेलिगेशनां वतात की जशें की तेच तज्ञ म्हणून आनी ते दितले म्हणून दामोक कितलींशीं निवेदनां गेलीं दामूय तज्ञ न्ही न्हू तितूंतलो सो हें कितें दामू एक पक्षाचो एक आमचो प्रेजिडेंट आसा ताका ओल्डय आसतलो की एक आमच्या पक्षाची बाजू
आमच्या इलेक्शन कमिशनरा मुखार मांडची हाजे खातीर लोक वतात बिकॉज ही इज बीन गिवन अ पोझिशन इन दी पार्टी. तशेंच काँग्रेस पार्टीचे वतले, आमचो अध्यक्ष आसतलो, दुसरे पार्टीचे आसतले. सो आमचे पार्टीचे लोक वतले, दामूक दितले आनी ते दामू मागीर ताजे फॉलोअप करतले. एवरीबडी हॅज होप्स विथ देअर पार्टी लिडर. सो यू फॉलो विथ होप. सो अजून होप्साचेरूच तेंच्यांनी जगप एसटीनी ना एस टीनी जगप कशें तांकां मेळटलेच न्ही डेफिनेटली. मेळटले. ओके. आनी तुमी वावुरतले मागीर जर कोणाक मेळ. ऑफकोर्स म्हाका वावरपाकूच जाय न्ही. हांव पार्टीचो मनीस. तांचो जर दिलो इट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट ताका एनी निवडून ऑफ हाडप. द इलेक्टेड एनी ऑफ द कॅन्डिडेट इफ दे गिव मी आफ्टर रिजर्वेशन हो एक कॅन्डिडेट आमी दिल्लो आसा जाल्यार फुल्ली आय वील वर्क फॉर दॅट कॅन्डिडेट. म्हजो Okay. पार्टीचो BJP पार्टीचो ST रिजर्वेशन जाल्यार पसून BJP पार्टीचो सांग्यार निवडून येतलो आनी हांव चीफ कॅम्पेनर म्हणून वतलों. तुमकां जरी पक्षान सांगूं ना तरी तुमी तुमचें कर्तव्य करतले. पक्षान सांगतले आनी पक्ष सांगूनच करतले न्ही आमी. नो हांव पयलीं पक्षाच्या आतां भायर म्हणटा. आतां तुमकां कांय सांगूं ना म्हणटा तुमी न्ही. पक्षान. आतां पक्षाचें कांय ना. ओके पक्षान म्हाका तसो म्हणजे कितें करतले कितें घेतले तातूंत भितर कांय ना. ओके. पक्ष एक वटच्यान वता त्या सायडीन वतले आनी आमी पक्षाच्या सगळ्या धोरणाक आमी सामील आसात. म्हाजे एब्सोल्युटली कांयच तक्रार ना की पक्षान म्हाका विश्वासान घेतलो ना घेतलो कांय ना. पूण वायट दिसता मातशें. ना वायट कांय दिसना कारण पक्ष आपल्याली काम सगळ्यांक करतलो. हांव बरें. म्हजें काम